Hello students, next multiple choice question from the arithmetic progression lesson for class 10. Here information given, the sum of first 10 positive odd integer. Okay, so first positive integer तुमका खबर आसतली 1 2 3 4 5 6 like this number line कंटिन्यू येता. अदर साइड येत जाल्यार नेगेटिव्ह इंटिजर जाता आणि 0 च्या अदर साइड येयले दिस साइड जाल्यार ते पॉझिटिव्ह इंटिजर. पण जे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स असतात तितून आमका सांगला मेन्शन केला हांगासर कितें ऑड नंबर्स फक्त म्हणून. सो हांगासर तुमका सांगले सम. ओके, सम मीन्स जे कितें तुम्ही आता सिक्वेन्स तयार करतले एपी सिरीज आता तयार करूया. सो फर्स्ट 10 पॉझिटिव्ह ऑड इंटिजर. सो खंयचे खंयचे येतले. सो पहिलो फर्स्ट 1 मागीर 3 मागीर 5 7 लाइक दिस कंटिन्यू वयतले अशे टील 10 पर्यंत वयतले. ओके, सो 7 9 जाल्यार तुमका दाखयता 11 13 नेक्स्ट 15 17. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि एक उरलो 19. सो हेंची सगळ्यांची प्लस करपाक जाय, टोटल करपाक जाय आमकां आणि मागीर आन्सर तुमकां हेतूंतले खंयचे तरी येतले. एक ही मेथड आसा, सगळे नंबर्स काढून तुम्ही प्लस कराच. ना जाल्यार अदर मेथड बाय युजिंग फॉर्म्युला SN फॉर्म्युला. सम म्हटलो जाल्यार SN फॉर्म्युला इज n upon 2 2a plus n minus 1d. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला. सो तुमकां हे फॉर्म्युलान जर व्हॅल्यू तुम्ही पुट केली जाल्यार तुमकां आन्सर हेतूंतले येतले. सो आता हांगासर हे सिरीज आसा. सो हेतून एज पर सिरीज a म्हटल्यार फर्स्ट टर्म डिफरन्स जर काढलो तुम्ही o मायनस यो 3 minus 1 2 येयलो डिफरन्स. नेक्स्ट तुमकां आता n सांगल्या, टोटल कितलो सांगला 10. काय टोटल 10 सांगले, राइट. सो तुम्ही हांगासर n व्हॅल्यू पुट कराच. 10 डिवाइड बाय 2 2 into a ची व्हॅल्यू 1 प्लस n 10 minus 1 डिफरन्स इज 2. सो हे कॅन्सल जाता ते कॅन्सल. 2 5 जा 10 2 1 जा 2 प्लस 10 minus 1 9 हो एका ब्रॅकेटांचो भायर नंबर आहा तेका मल्टिप्लाय 5 2 plus 9 2 जा 18. so 5 into 2 plus 18 20. so 5 into 20 100. so sum of first 10 positive odd integer चे total 100 येतली. okay, so next MCQ. the n term of an AP 5 2 minus 1 like this AP series is dash. सो ऑप्शन दिल्या हांगा TH टर्म असलो म्हटल्यार डायरेक्टली कितें नंबर असलो. सपोज 18 TH म्हणजे n तुमची व्हॅल्यू. तशीच हांगा n TH दिला. सो nची व्हॅल्यू कन्सिडर करतले nच. सो n TH दिला म्हटल्यार nची व्हॅल्यू nच कन्सिडर करतले. a टर्म्स जो असलो तो फर्स्ट डिफरन्स 2 minus 5 a2 minus a1. so your answer is -3 ग्रेटर नंबर साइन. आणि तुमकां आता जो an असा तो फाइंड करपाक जाय. सो an इक्वल टू a plus n minus 1 d. सो a टर्म्स a कितलो 5 plus 5 plus so 5 plus n minus 1. n is n minus 1 difference -3. so 5 plus आता -3 एकदा एका मल्टिप्लाय येतलो एकदा एका मल्टिप्लाय -3 into n -3n -3 into -1 पळय याचा मायनस मायनस प्लस 3 into 1 3. आता ब्रॅकेट ओपन करायचं प्लस मायनस -3n प्लस 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 3. आता हो आणि हो नंबर एकीकडे हाडाच 5 plus 3 -3n. हो आणि हो नंबर प्लस केलो. सो 5 plus 3 8 -3n. so C is your correct option. Okay, like this you are going to solve. Thank you.